बसला तो आता उठता पळय तो ताका टीव्ही पळोवंक जाय तुमकां हाय करून बसलो गेलो ओके. तो आयज काय व्लॉग ना आयज न्ही हांव एक रेसिपी घेवन येयला म्हटल्यार आयज ते शेअर करया म्हटलें. पयर हांव पणजी गेल्लें न्ही थंय येताना आनी हांव हें घेवन येयल्लें गोटाचे मँगो. सो ते आयज हांव सांसव करतलें आनी आतां मँगो सिजन येयला सांसव केल्या शिवाय जावचेंच ना करून खावपूच जाय वन टायम एका न्ही. सो आमगे न्ही दोन भशेन करतात एक प्रॉपर गोवन स्टायल भशेन आनी एक मम्मी करता जे क्वीक जाता रोखडेंच. फक्त चड आमी गॅसीर बीन धरून ताका मम्मी शिजयना जस्ट ताका आमी एक तडका मात ताका दिता इतलेंच. बाकीचे न्ही ती अशीच कच्चेच चड यूज करता मँगो मागीर सोय बी वांटून गोड बी घालून आनी ते बी न्ही खावपाक बरें लागता. सो आयज हांव प्रॉपर गोवन स्टायल तुमकां दाखयतलें. सो नेक्स्ट टायम जेन्ना हांव हाडटलें पळय मँगोज ते तुमकां मम्मीची स्टायल दाखयतलें आनी ते न्ही सामके क्वीक रोखडे जाता. इफ तुमकां जेन्ना सांसवां बिगिनच करून खावंक जाय चड टायम वेस्ट करपा नाका चड ताका शिजोवपा नाका जाल्यार तुमकां नेक्स्ट टायम हांव मम्मीची रेसिपी शेअर करता तुमी ते एकदां ट्राय करून पळयात एकदम बरें लागता. ओके. सो आयज म्हटलें प्रॉपर गोवन स्टायल करया आमी. ओके. नेक्स्ट टायम हांव तुमकां आईचे स्टायल हें सांसव शेअर करतलें. ओके. सो खूब सोंपें आहा हें खावपाक एकदम बरें लागता. ओके. सो म्हटलें आयज करया मँगोचें सांसव. ओके. सो चला फटाफट आयची रेसिपी आमी सुरू करया. सो हांगासर पळयात हांवें न्ही घेतला हांगा गोटाचे मँगो. ओके. अशें आसा बरें एका हांवें न्ही वॉश करून घेतला वॉश करून ताका पुसून घेतला हांवें. आतां न्ही आमकां फर्स्ट स्टेप करूंक जाय हेजें जें स्कीन आहा पळय सालां काडून घेवंक जाय. ओके. दाखयता तुमकां. सो हें वयलें आहा पळय काडून घेयात. आनी एक मँगो न्ही हांवें टेस्ट करून पळयलें हें खूब स्वीट आहा आनी बरें आसा आनी हें आमकां पडलें 300 रुपया. सामकें स्वीट आहा आनी तेजें हें आहा पळय स्कीन खूब थीक आसा दाट आसा. अशें न्ही आमकां स्कीन काडून घेवंक जाय. तो बाकी सगळे जे मँगो आहा पळय ते स्कीन काडून घेता आनी स्किनाक लागला पळय तेय न्ही चाकून न्ही अशें काडून घेयात वेस्ट करप ना. अशें न्ही काडून घेयात. सो हांगा पळयात हांवें न्ही मँगोचे सगळे सालां आहा पळय ते काडून घेतला. आतां न्ही ताका तो हातान न्ही ताका मातशें अशें स्मॅश करून घेवंक जाय. जेन्ना आमी ते मसाला घालतलो पळय तेतून ते बरें मिक्स जातले आनी खावपाक न्ही सांसव एकदम बरें लागता. तर जस्ट ताका हातीन न्ही अशें स्मॅश करून घेयात. सो आतां न्ही आमकां एक मसाला पेस्ट करून घेवंक जाय. हांगासर न्ही एक व्हडलो म्हणजे एक नाल्ल हांवें ग्रेड करून घेतला फूल नाल्ल ग्रेड करून घेतला. हांगासर घेतला हांवें एक 2 3 4 5 हांवें घेतला बेडगी मिरची आनी घेतला हाफ टीस्पून हल्दी पावडर. ओके. हें आमकां आतां मिक्सरान घालून थोडेंशें उदक घालून न्ही पेस्ट करून घेवंक जाय. चड फायन पेस्ट करप ना कोर्सली आमकां ग्रायंड करून घेवंक जाय. मातशें न्ही हाताक लागूंक जाय सोय. ओके. फायन पेस्ट करनाकात. ओके. हें आतां हांव वांटून घेता. सो हांगा पळयात मसाला रेडी आसा आनी चड फायन पेस्ट करनाका आतां जस्ट ताका न्ही हांवें कोर्सली ग्रायंड करून घेतला. अशें आमकां सांसवाक न्ही मसाला पेस्ट करून घेवंक जाय. तो हांगा रेडी आसा. आतां करया आमी फुडलो प्रोसेस. तो हांगासर न्ही हांवें कढाई दवरला. तातूंत घालता 4 व्हडलो चमचो तेल. तेल न्ही हांगा तापलेलें आसा. तातूंत घालता एक व्हडलो चमचो सांसवां आनी मस्टर्ड सीड्स. तुमकां जाय जाल्यार न्ही तुमी ह्या स्टेजीर न्ही हिंग बीन घालूं शकता पण हांव हिंग घालचें ना. हांगा घालता हांव थोडेशें मेथी. सो आतां घालता कढीपत्ता मातशें मिक्स करून घेया. सो आतां घालता हांव घोटां. सो ताका आतां न्ही बरें 1 मिनटां ताका बरें मिक्स करून घेवया. बरें ताका मिक्स करून घेया. सो हेका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतला 1 मिनटां. आतां पळया आतां हांव घालतलें गोड. हा पळय चड स्वीट ना जाल्यार तुमी गोड आहा पळय चड घालात. इफ ते स्वीट आसा गोडाची क्वॉन्टिटी न्ही मातशी कमी घालात. सो हांव हांगासर न्ही हाफ कप गोड घालता. जितलें तुमकां स्वीट जाय न्ही ते हिशोबान तुमी न्ही गोड घालात. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो हांवें बरें मिक्स करून घेतला. आतां न्ही हांव लीड बंद करता आनी एक 10 मिनटांनी लो फ्लेमीन न्ही एका आमी बरें शिजोवन घेवया आनी गोड जें आहा पळय बरें मेल्ट जावंक जाय.
की जस्ट 10 मिनटांनी एका हांव बरें शिजोवन घेता. सो 10 मिनटां जाल्लीं आसा. हांव लीड ओपन करता आनी मदीं मदीं आमकां हें स्टर करत रावंक जाय आं. सो 10 मिनटां जाल्लीं आसा. हें पळयात हांगा बरें अशें गोड न्ही हांगा बरें मेल्ट जाल्लें आसा आनी उदक सुटलां. हें पळयात. ओके. सो आतां आमी घालया मसाला पेस्ट. आणि मिक्सरान न्ही मसालो लावलेले थोडेशें उदक घातलां हांवें. चड ना, थोडेशें उदक घातलां. आतां हें बरें मिक्स करून घेवया. सो आनीक न्ही हांव थोडेशें हाफ कप उदक घालता कित्याक खबर हें खूब दाट जालां. ओके. आतां घालता मीठ चवीनुसार. मीठ घालता चवीनुसार. ताका बरें मिक्स करून घेयात. तो हांगासर न्ही हांवें हेका बरें मिक्स करून घेतलां. आतां न्ही हेका धांपून एक 5 मिनटां लो फ्लेमीचेर आमकां हें कूक करून घेवंक जाय. म्हणजे मातशें ताका बरें बॉयल येवंक जाय. एक 5-10 मिनटां. तो 10 मिनटां जाल्लीं आसा. पळयात हेका बरें खतखतो आयला. सो हांगासर न्ही गोठाचें सांसव रेडी आसा. टेस्ट करून पळयात. इफ मीठ बीन कमी आसल्यार मीठ घालात. हे पळयात. तो सांसव रेडी. ट्राय करा तुमी एकदम आं, बेस्ट लागता. सो हांगा पळयात गोठाचें सांसव रेडी आसा आनी एकदम न्ही टेस्टी जाला. कित्याक ते मँगोज आहा पळय, गोठाचे मँगो आहा पळय, खूब स्वीट आहा. ओके. ट्राय करा तुमी आनी हितून कितें तरी तुमकां दिसता की कमी जास्त जाला जाल्यार प्लीज म्हाका तुमी कमेंट करा. ओके. कुकिंगाक इतलें एक्सपर्ट ना हांव. जितलें म्हाका कळटा तितलें हांवें केलां. ओके. हितून कितें कमी जास्त जाला जाल्यार म्हाका प्लीज तुमी कमेंट करा. ओके. आनी आतां समर सिजन आसा, मँगो येता, गोठाचें सांसव करून खायात. ओके. आनी आमचो कॅमेरामॅन येयला. कितें म्हणटा खबर आहा, आयल्यार म्हाका बसोंक दिना. आपयता आपले व्हिडिओ काडपाक. हांवें यो म्हटलें मातशें व्हिडिओ काड म्हटलें. ओके. चला आतां न्ही आयज बड्डे आहा. बड्डेक विश करया आनी थोडेशें नांवां घेता. ओके. आयज बारीकसो व्लॉग, व्हडलो व्लॉग ना. ओके. चला. आयज न्ही हांवें एमेझॉन म्हणजे आयज म्हजें पार्सल आयलां. हांवें न्ही ऑर्डर केल्लेलें एमेझॉनासून ड्राय नट्स बीन हें करपाक. कितें म्हणटा अशें ना, क्रशर. तो भितर घालपाचें. दाखयता तुमकां. सो हितून घालपाचें बादाम किंवा पिस्ता आसूं, कॅज्यू नट्स घालपाचें, बंद करपाचें आनी अशें फिरवपाचें. सो जेन्ना हांव रेसिपी बी करतलें पळय दाखयता तुमकां. सो हें म्हाका पडलें 200 रुपीज तेका. 40 रुपीज डिलिव्हरी चार्जीस आहा आनी बरें आहा. बॉक्स दी शिना. केन्ना हांव रेसिपी करता न्ही स्वीट डीश बीन कापपाकूच पुरो ते आनी फायन चॉप जायना. पळय इजी ड्रायफ्रूट स्लायझर. ओके. ड्रायफ्रूट स्लायझर. ओके. सो यूज करून पळयता मागीर तुमकां सांगता कशें आहा तें. ओके. सो आयज न्ही कितें, सो हांगासर न्ही हें पळय हें फ्री दिलां मोबायल स्टँड. सो हांगासर धरप तें मोबायल न्ही. म्हाका खबर ना आतां रित्यू काय ओपन केलें तें पार्सल. पूण तितून काय दिवंक ना न्ही की फ्री बी आहा म्हणून. फ्री दिलां, हें फ्री मेळ्ळा. ओके. यूज करून तुमकां सांगता मागीर कशें आहा तें. सो आयज दोग जाणांचो बड्डे आसा. तो फर्स्ट आसा, यो रे बड्डे विश करना. सगळ्यांक विश केला आमी, ते म्हणटा आमकां विश करना म्हणटा ऋत्वी. यो हांगा राव, यो. सो फर्स्ट आसा निकिता मातोडकर. निकिता मातोडकर. तो विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. तुजो दीस बरें वच्चे आयज आनी बरे भशेन बर्थडे सेलिब्रेशन कर. आनी हांव देवा कडेन मागता की तुजें हेल्थ देवान बरें करून दवरचें. ओके. आनी हॅप्पीली राव. एन्जॉय युअर प्रेझेंट लायफ. तो नेक्स्ट आसा एना कार्दोजो. So wishing you many many happy returns of the day dear. God bless you with good health, happiness. बरे भशेन आयज बर्थडे एन्जॉय कर. बरें हाडून खाया पियात, केक कट करा. सांजचे येता आमी दोगांच्या घरा. ओके. आनी देवा कडेन मागता तुमचें हेल्थ देवान बरें करून दवरचें. ओके. हॅप्पी रावात. ओके. एन्जॉय युअर प्रेझेंट लायफ. हॅप्पी रावात. ओके. सो दोगांकूय विश कर. निकिता आनी एना म्हण मेनी मेनी बर्थडे and many blessings to you. May God make all your wishes come true. हॅपी बर्थडे म्हण. Happy हॅपी birthday. बर्थडे निकिता आंटी म्हण. Happy birthday निकिता Nikita auntie, आणि एना आंटी. Ina auntie, एना Anna. आंटी. ओके. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे हा तुमकां दोगांकूय. हां. ओके. आई पळय थंय. हाय म्हण सगळ्यांक. आयज बर्थडे आहा. म्हण निकिता हॅपी बर्थडे म्हण. निकिता हॅपी बर्थडे. आणि एना एना हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. ओके. सो शुनाक हॅपी बर्थडे एना आणि निकिता. ओके. सो
ओके आता थोडेंशें नांव घेता. सो आयज नांव घेता थोड्यांचे. तो आसा फर्स्ट नीता गोसावी, सिद्धी नार्वेकर, वैशाली नाईक, मेल्विटा नन्स, आशा कोल्लेकर, लेरिसा रॉड्रिगीज, आयरिनी मेरी लोबो, डेझी परेरा. ओके आणि घे लकी ड्रॉ आसा सोनाली मालगांवकर. पुरो फाल्यां घेवया. ओके सोनाली मालगांवकर हो लकी ड्रॉ रितिका सांगला. ओके तो आयज बारीकशे व्लॉग आसा चड व्हडलें कांय ना आयज. ओके आनी दाखोवपाचें कांयच ना डेली रुटीन आसा. ओके सो आयची रेसिपी कशी आसा प्लीज कमेंट करात आनी करून खायात. ओके सो आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक करात, शेअर करात आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर. बाय म्हण. बाय. ती म्हाका विचारता हाय म्हणू की बाय म्हणू खंय. ऋत्विक सगळ्यांक बाय म्हण. यो